खूब बरी आणि बरे तरेन संपन्न जाली. नवीन देवूळ बांदिल्लें आणि नवीन मुर्ती स्थापन केली नंतर ही पहिलीच गड्यांची जात्रा 3 वर्सांनी ही आज संपन्न जाल्ली आसा. आनीक हजारांनी लोक जे आमकां अपेक्षीत आशिल्ले त्या प्रमाणे बहुत मोठ्या संख्येन लोक आयले. लोकांकय खुशी जाली आणि सगळीं कामां वेवस्थीत जालीं. हाजे बद्दल आमकां सगळ्यांक आनंद जाता. शासकीय यंत्रणेन म्हणजे कलेक्टर, मामलेदार, पोलीस यंत्रणा, तशेंच ट्रॅफिक यंत्रणा, आरोग्य सेवा ह्या सगळ्यांनी आणि पंचायतीनय बी आमकां बहुमोल सहकार्य केलें आणि ह्या सहकार्या लागून ही बरे तरेन आज संपन्न जाल्ली आसा. 3 वर्सांनी एकदां जाता. हाजे पयली वर्सा टको मोल्टो जाता आणि ह्या टक्या वेळार सगळ्या लोलये, पैंगीण आनी खरगाळ ह्या गांवांतल्या देव दैवतांक आमंत्रण दिल्लें वता. टका वाचन जाता प्रत्येक देवळा कडेन आणि जवळ जवळ 8 दिसांचो संचार आसता. सगळीं 52 बिरुदां सह लवाजम घेवन हो 3 गांवांक भोंवता. बेताळाची खडगे घेतिल्लो जो अवसर आसा तो 3 गांवांक भोंवता. ताजे बरोबर मोठो जमावूय आसता. हो टक जालो की दुसरे वर्सा गड्यांची जात्रा जाता. ही गड्यांची जात्रा म्हणजे 4 गडे जे वयर हाजे राहाटाचेर बांदतात. हो राहाट जवळ जवळ 45 फूट उंचीच्या खांबाचेर चडयिल्लो आसता आणि ताका वले वस्त्रान बांदून तांच्या भुजांक बांदतात आणि पांयांक बांदतात. ताजे पयलीं तांकां गरी तोपली वतात बेताळाच्या मुखार आणि पयलें ते ज्या ठिकाणा वयल्यान येतात ताजे नंतर तांकां गळा भेट जावन बांयचे कडेन न्हाण घालतात, पोशाख करतात आणि पोशाख करून आदिपुरुषा फेर घालून जेन्ना ते बेताळ देवळाच्या पटांगणां येतात ताजे नंतर गरी टोचपाचो हो विधी जाता आणि ताजे नंतर ते वयर चडयतात. तांकां वस्त्रांनी बांदतात आणि राट बांदून 4 जाणां बांदले की पयलीं क्रमान बांदतात. पयलीं म्हालगडो आणि मागीर बाकीचे 3 गडे आणि ताजे नंतर राट घुंवडायतात आणि हो राट घुंवडोवन 1-4 पावटी जालो की मागीर जो म्हालगडो आसता तो सगळे सकयल्ले जमावा विचारता. लोलयेकार आयले, खरगाळकार आयलो, पैंगीणकार आयले आणि खरगाळकार आयलो अशें विचारता. सगळे होय हय म्हूण प्रतिसाद दितात. चौगुली बसले आणि खुशी जाली काय म्हणून विचारता. खुशी म्हणजे संतुश्ट जाली तुमी आणि जाली म्हणून हय म्हणून जेन्ना प्रतिसाद मेळटा तेन्ना परत एकदां 2दां आज तर खूबच पावटी राहाट फिरयलो आणि सगळी लोक आनंदान आणि उमेदीन हो थरारक जो असो प्रसंग आसा तो पळोवन खुशी जावन आपापले घरी गेले. सगळ्यांक त्या बद्दल आमी उपस्थिती अंदू चड आशिल्ली. अंदू लोक चड उपस्थिती म्हणजे कितें जाता की हाजे पयलींच्या वर्सा आमचो अनुभव असो आसा की पयलीं 2-4 हजार जर लोक जातालो जाल्यार नेक्स्ट इयर दुसरे साला परबी जवळ जवळ 8,000 जातालो. आज तो जवळ जवळ 15 ते 16 हजारांचे लागीं आसा अशें आमचो अंदाज आसा. ठरावीक अंतराचेरूच राहाट आसपाक जाय अशें बी कितें आसता काय कितें ठरावीक नाही 45 फूट उंचीच्या खांबाचे जे खांब आसात राटाचे खांब म्हणटा तांकां ताजी उंचायेर तो बांदिल्लो आसता. कितली वर्सां जाल्ला आनी तेच्या पेक्षा खूब बरी जाली. इतले लोक केन्नाच जाल्ले नाशिल्ले आनी ह्या वर्साक नवीन मुर्ती बसयल्यार म्हाका दिसता नवीन जात्राक लोक खूब आयले. अशें लोकांक रावपाक जागा मेळ्ळें ना. अपेक्षे प्रमाणे चड लोक जाले. पेक्षा चड लोक आयले. गेले वर्साक ह्या जात्रेचें निमंत्रण दिवपाक 7 दिवस 8 दिवस सगळं लोलये, पैंगीण, खरगाळ हे सगळे जे देवाचे जे तरंगा किंवा जे टोके बी आसा ते सगळे फिरता आणि फुडल्या वर्साक आपल्याली जात्रा आसा म्हणून तुमी येवचे सगळे देवांनी म्हणून देवा प्रत्येक एका देवाक आमंत्रण दिवन येता. आणि आतां तेजी जात्रा सुरू जाता ही एक बुधवाराक कोण फोडून जाता. अक्षय तृतीये नंतर ती जो टायम हें जाता मूर्त मेळटा त्या मुर्ताक कोण फोडटा आनी दुसऱ्या बुधवाराक जैतान जागो जाता. त्यानंतर दुसऱ्या फुडल्या बुधवाराक चोरां जागो जाता आनी मागीर ब्रेस्ताराक गड्यांक तेल घालता. जे 4 गडे बांदता त्या गड्यांक तेल घालता आनी मागीर दुसरी शुक्राराक जुजाची जात्रा आसता. खूब लोकां गांवांक लोक जुज लायता आपल्या भुरग्याक सुनाक आनी त्या नंतर जो राट करता मनशां बांदपाचो 4 मनशां बांदपाचो गड्या बांदपाचो तो राट केला तो
शेनवारी सकाळी 8 वयर चडयता खांबाचेर चडयता आनी मागीर जात्रेक सुरवात जाता आनी बरोबर 4-4:30 वरांचेर गड्यांक हांगच्या खावटाचो हाडटा वाजत हाडटा आनी ताका पांयाचेर न्हाता उदक आता उदक येता आनी मागीर थंयच्यान ते देवा मेळून ह्या बेताळाचे हातपुसा पयर मेळटा आनी बेताळा मेळटा आनी मागीर तांकां ते गरे म्हणटा गरे. पळय ते तुपता आनी ते तुपतात ते मेथी म्हणून आसता लोक ते तुपता आनी प्रत्येक गड्याक 4 तुपपाचे पूण सद्या 2 तुपता आनी 4 गड्या तुपले नंतर त्या वयर राटाचेर चडयता कामाचेर आनी तांकां बांदता वस्त्र पळय अशें वस्त्रांक तांकां बांदता आनी गरगरा फिरयता हां फक्त वस्त्रांनीच बांदता तांकां वस्त्रांनी बांदता कळ्ळें तुजे छाती बांदता आनी पांयां बांदता आनी ते गरगरा फिरयता ते आनी फिरयतकीच ते सांगता की लोलयेकार आयले पैंगीणकार आयले खरवाळकार आयलो आनीक खुशी जाली म्हणून तुमची चौगुले बसले तुमी विचारता आनी सकल्यान हय म्हणटकीच तर गरगरा फिरयता अशी जात्रा म्हाज्या हेतूंक केन्नाच आमी पळयली ना खूब वर्सां जालीं आपूण पूण व्हरून जात्रा जाल्या ती बरी पैकी जाल्या आनी सुशेग जाल्या कोणाक कटकट कसलीच ना हे कितली उंच आसता सादारण जवळ जवळ 45 45 फूट 45 फूट आनी ते आतां ह्या वर्साक 500 जाल्ले आसा जीण जाल्ले आसा आनी तरी ताका लागून माडी 2 जादा बांदल्यो आनी जात्रा केली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.